केंद्रीय पर्यावरण आणि रानां मंत्रालयाच्यो अटी पाळ्ळ्यात हाची खात्री करून घेतले उपरांतूच गोंयांत रेंव काडपाक परमीट दितले म्हूण सरकारान शुक्रारा हायकोर्टाक सांगलें. फेडरेशन ऑफ रेनबो वॉरियर्साची याचिका शुक्रारा सुनावणेक आयली. गोंयांत रेंव काडपाक पर्यावरणीय मान्यताय दितना एमओएफान कांय ठरावीक अटी घाल्यात. बेकायदेशीर रेंव काडटल्यांक आळबन हाडूंक सरकारान एक खासा फोन नंबर थारायला, जाचो कंट्रोल रूम दक्षिण गोंयांत आसा. दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय अशे खंय 2 नंबर आसात. रेवेच्या विशयाचेर संबंदीत ऑथॉरिटीची मुखेल सचिवाच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ल्या बसकांचे मिनिट्स मात सरकारान कोर्टाक अजून दिल्ले ना. मिनिट्स अजून फायनल जाल्ले ना म्हूण सांगून सरकारान कोर्टा कडेन वेळ मागला. रेंव काडिल्ल्यान पर्यावरणाक बादता आसत जाल्यार तें बरोबर न्ही. तशें जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ताची दखल घेवन पावलां उखलूंक जाय म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलां. केस 27 सप्टेंबराक दवरल्या. तो मेरेन सरकाराक कोर्टा मुखार बसकांचे मिनिट्स दवरचे पडटले. रेंवकार माफियांच्यो नाडयो आवळूंक सरकाराक जमना जाल्ल्यान हायकोर्टूच सध्या बडी घेवन फाटल्यान लागला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.